लय चुकी असं ना. वी हॅव टू इम्प्रूव्ह अवर सेल्फ. कसले असले देर इज नथिंग रॉंग इन भक्ती. हरे कृष्ण. प्रत्येकल्याला आशीर्वाद घेऊन घेऊन सूर करता प्रत्येकल्या ऐकपडता असनो माताजी. वही प्रभुजी क्लिअरली ऐकतच. सो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तु दत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. माताजी स्लाइड दिसता असं ना. वही प्रभुजी दिसतच. सो आम्ही असंच अनड्यू मिस्टेक म्हणून अनड्यू पेनाल्टी फॉर अननोन मिस्टेक कसं म्हणल्यार अंतू पर्पजफुली केलेलं मिस्टेक नाही, ताका एक पनिशमेंट मेळलेलं आसा. सुद्युम्नाल काणी आम्ही येदवरती पळयलं आसा. सुद्युम्न कशी एक वानप्रस्थ जावन घेवन तागेले राज्य सोडून घेवन वता म्हणून आम्ही फुडल्या सेशनांत पळयलं आसा. सुद्युम्न मनूल पोतू श्रद्धा देवालो पोतू जावन तो फर्स्ट पूत जावन आसून कशी ताका एक एज जाल्या नंतर आम्ही सांगता की फर्स्ट ब्रह्मचर्य कडेर गृहस्थ कडेर वानप्रस्थ घेवन घेवन तो तागेले राज्य सोडून घेवन वता. तेदना श्रद्धा देवाक मनूक वैवस्वत मनूक एक आलोचन जाता. तदन कोण राज्य घेव आनी पास हे करका म्हणून घेवन कशी म्हळ्यार राज्याक एक राज राय दावकाचीच. ते राय ना जाल्यार तें प्रजेले एक डिसऑर्गनायज जावन आसताचे. त्या निमित्त मनू कसं करता म्हळ्यार वैवस्वत मनू आनी पास ताका इच्छा येता की म्हाका चेडूं दावका म्हण घेवन. चेडूं दावका म्हण घेवन कसं करता म्हळ्यार ह्या पटी सुरेर कसं केलें ताणें देवता लागी वशिश्ठ मुनी लागी वचून घेवन सांगून म्हाका चेडूं दावका म्हणून घेवन सांगिल्लें. तेन्ना वशिश्ठ मुनीन मित्र आनी वरुणाक प्रार्थना केलेलें, देवतांक प्रार्थना केलेली. सो श्रद्धादेव कसं करता ह्या पटी तोची तपस्या करू बसता. तपस्या करू खंय बसता म्हळ्यार यमुना न्हंयत लागी. कितले वर्स म्हळ्यार 100 वर्स तपस्या करू बसता. सो हांतू अर्थ करून घेवचे कसं न्हय म्हळ्यार भागवतमांत एक श्लोक येता, अकाम सर्व कामा व मोक्ष काम उदाहरती तीव्रेण भक्ती योगेन यजन्ते पुरुषं परा. आमकां कसनेच एक इच्छा आसा, डिझायर आसा, अकाम सर्व काम. आमगेले कसनेच एक सर्व काम आसता ताजे वेरी. अकाम आसता निष्काम कर्म आसता अकाम आसता. मोक्ष काम आसता मोक्ष दावका जाल्यार आमकां त्या कोणा वचून घेवन आमी पेटिशन घालका म्हळ्यार तीव्रेण भक्ती योगेन यजन्ते पुरुषं पर. कोणाक म्हळ्यार सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णाक वचून घेवन आमी पेटिशन घालका सोडून घेवन विंगड देवतेक पेटिशन घाल्यार ताका विंगड रिजल्ट्स येता. हांतू आमी आज पळोवेत खंयचे नमुन्याचे तागेले चेडून खंयचे डायवर्सिफायड जावन घेवन तांणी आसाची. क्षत्रिय जावन घेवन जल्म आयल्याची विंगड तांणी
आश्रम आणतो, वर्ण आणतो, त्यांनी आश्रय गेल्याचं कृष्णान सांगितलं असं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम म्हणून. त्या एक पॉइंट पळोवं आम्ही. तशीची आजची फर्स्ट तागेले चेडूंक कोण दत्ताची म्हळ्यार सुद्युम्नान गेले नंतर ताका 10 चेडूं दत्ताची. फर्स्ट तांतू इक्ष्वाकू, प्रसद्दा, कडेरी खरुषा, द्रष्टा आणि नृगा आणि नरसिंहंता, दिस्ता आणि वासुमान, सरयती आणि कवी म्हणून हे 10 चेडूं श्रद्धा देवाक दत्ताचे. तांतू प्रसद्दा म्हळेले आशिल्लो तो दोनीच की चेडू तागेलो पूतू. तो कसं करता म्हळ्यार वसिष्ठा मुनील एक आदेशा प्रकार गायीचे एक प्रोटेक्शन करूक तो प्रण लेता. गायीचे प्रोटेक्शन करका म्हळ्यार हे भगवंतालेची एक इच्छा. कित्याक म्हळ्यार भगवंताल बरें कसं न्ही, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हितायच. गो म्हळ्यार गाय, गो ब्राह्मण गायीचे आनी ब्राह्मणाले हित पळयतालो कोण भगवंताल, तागेल इच्छा. तेची त्या इच्छा प्रकार भगवंतालेची एक रूप म्हळ्यार एक राय, भगवंताले एक अंश राय म्हणटाचे आमी. त्या रायाक तेवे हे आसता की फुडली कालांत तांणी पळयल्यार तांणी चडावदान रायो एक गायक आणि ब्राह्मणाक चड जावन तांणी प्रोटेक्शन दिलेलें आसा. सो प्रसिद्ध हाका एक एक्सेप्शनल न्ही. सो प्रसिद्ध कसं करता म्हळ्यार वसिष्ठा मुनीन सांगिल्लें एक तागेले आदेशा प्रकार, गुरुल आदेशा प्रकार तो गायक रक्षण करूंक पळयता. हे श्लोक थर्ड श्लोक येता. प्रसद्दा तु मनोपत्रो गोपालो गुरुणा कृत पालयम आस गायतो रात्र्याम विरसान व्रतलेत. कसं म्हळ्यार गायक पुरा रक्षण करच्याक कोणाक तो सांगवास की हे श्लोक जावन आणि कोणी तो हे घेवत की वॉलंटियर हाँ घेवत. हाँ सांगतो प्रभुजी. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. माताजी. हरे कृष्णा. प्रशद्रस्तु मनोपुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः पालयामास गायत्तो रात्र्यां वीरासनं वृतः. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी. ट्रान्सलेशन वाजी आज माताजी. ट्रान्सलेशन मागीर कन्नडांत आसता. ओके ओके. सो ट्रान्सलेशन आणि विंगड कोणी जावन सांगेत की Angus no, okay. Among these sons, Prasadra, following the order of his spiritual master, was engaged as a protector of cows. He would stand all night with a sword to give the cows protection. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. थँक्यू माताजी. सो प्रसिद्ध कसं करता म्हळ्यार हे गुरुल्या ऑर्डरा प्रकार एक प्रण लेता. सगळे दीस रात्री पुरा एक गायक सगळेच तागेले राज्याचे गायक तांकां प्रोटेक्शन दिवचे पळयता. हे प्रोटेक्शन दिता आसतना आमी पळयत की आतां पळयताची कितलीं जन गाय म्हळ्यार कसं तांकां एक खावची एक चीज जाता आसता. दे थिंक इट इज टू ईट फ्लेश. फर्स्ट ताजी गायची दूध पुरा पिवन घेवन कडेची तेच गाय वचून घेवन मारच्याक स्लॉटर हावसा पेटयताची. हातूंत इम्पॉर्टन्स कळता कसं म्हळ्यार आमी क्षत्रिय जावन घेवन आसून घेवन क्षत्रिय जन्म आयले नंतर ताका गायक बरें प्रोटेक्शन दिवका, गायक एक ताका रक्षण दिवका म्हण घेवन हातूंत अर्थ करून घेवं. त्या मात्र न्ही, भगवंताले एक इच्छा आसा गायक बरें एक प्रोटेक्शन दिवका म्हण घेवन. तशींच आतां फाय हे चॅप्टर येता आसा एक कोइन्सिडेंटली पळयल्यार फाय गोपाष्टमी. गोपाष्टमी कसलें भगवंतान कृष्णान ताका एक परमिशन मेळटा यशोदा माई आनी नंद महाराजाला देखून. खंय येदो वरता तो कृष्ण कसं सांगता आसता प्रति दिवस म्हाका गायक चोरोवचे वचका म्हण घेवन. तेदना
नंद महाराज तू आनी सांग तुका दिवच रान्ना वच्चे सोडू जायना म्हणून सांगता. कडे एक दिवस तितलं हट केलेल्या निमित्त गायचे वासराक फस्ट कृष्णक वासरा ಒಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟೆತ कोण नंद महाराज. That is the significance of गोपाष्टमी. भाई कृष्णान वासराक फस्ट तो रान्नांत तांकां चोरोचे वरयल्ले. रान्नांत न्ही, एक नियर बाय घरा येद्राकाची एक प्लेस आरी थंय म्हळ्यार ताका नंद महाराजाक ताका रान्ना वच्चे सोडून ना कृष्णाक. त्या निमित्त कसं करता म्हळ्यार फस्ट तूं ट्रेनिंग घे वासराक हें करून घेवन चोरून घेवन म्हणून घेवन घरा येद्राकाची ताका सोडता. दॅट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ गोपाष्टमी which I are going to celebrate tomorrow. So हांगा प्रसिद्ध वरे कसं करता म्हळ्यार एक राय जाल्ले निमित्त राय आशिल्ले निमित्त तागेले एक इंटेंशन कसं ना तागेले वसिश्ठा मुनीन सांगिल्ले तशी क्षत्रिय धर्माचे प्रकार गायक प्रोटेक्शन दिवपा म्हणलें तागेले हें आसता. त्या निमित्त रातभरी वरे कसल्याक म्हळ्यार आतां जाल्यार रात्रीक परत चोरताले मनीस चोरताचे फूड परत गायक चोरताले तसले नाशिल्ले. कसं आशिल्लें म्हळ्यार प्राणी वागू जावं सिंह जावं येवन घेवन अटॅक करचे तांकां गायक हांगा हट्टेन तो तेन्ना ताका प्रोटेक्शन दिवच्याक प्रसिद्ध आशिल्लो. तो प्रसिद्ध कसं करता म्हळ्यार एक दिवस गायचे रोदन आयक पडटा रडचें. कसं म्हणून तो हट्ट्या वचून पळयता तें गांतो वताना थंय गायक सिंहान टायगर एज अटॅक करून घेवन आसतना ताणें कसं करता म्हळ्यार फिरोशियस एनिमल अटॅक करता आसतना ताका ते रात्रीक तितले पावस काळोख आसतना ताका कळना प्रसादाक कोण गाय कोण वाग म्हण घेवन तो कसं करता सोड काण घेवन खंय देखून शब्द येता की ते वचून मारता. ताणें मागीर मिस्टेकली ते मारतना ते वागा वचून मारूं जायना ताका वचून गायक मान सोडता. बाय मिस्टेक kills the cow. सो गायक मारले कळले कसं जाता म्हळ्यार ते मोमेंट तागेली एक सोडाची एक एड्ज वचून घेवन ते सिंहा लागून घेवन ताजी कान कट जावन घेवन ते थंय देखून धांवन वता. रन्स अवे प्रसन्न टायगर धांवन वता. धांवन गेले कळले ताका ताण लागता कसं न्ही तो टायगरा मारल्या म्हणून सिंहा मारल्या म्हणून लेकून घेवन तो कसं करता येवन घेवन तागेले आनेपास अरमने येवन राबून आसता आनेपास प्रोटेक्शन राबता. बट सकाळीं वचून घेवन पळयतना तागेले हॉरर कसं जाता म्हळ्यार थंय गाय मरून आसता. सिंह कसं न्ही इफेक्ट धांवन सिंह धांवन घेवन फॉरेस्ट आनेपास वचून आसता. तागेले मिस्टेक न्ही बट हांतू कसं जालें म्हळ्यार तागेले गुरुले उत्तराचे म्हळ्यार गुरुले आज्ञाचे उल्लंघन जालें थंय. गुरू कसं करता तेन्ना म्हळ्यार ताका शाप दिता. तुमका क्षत्रिय जावन घेवन आशिल्ल्या मनशाक प्रोटेक्शन दिवका आशिल्ले कोणाक गायक आनी ब्राह्मणाक तातूंत गायकचे वचून घेवन तूं मारली नवे म्हूण घेवन तूं वसिश्ठ मुनी तांगेले कुलाचे कुलगुरू वसिश्ठ मुनी सांगता तूं बेटर टू बिकम एन शूद्रा म्हणून सांगता. शूद्राले क्वालिटी गायक हांकां ताका प्रमारचे एनिमल्स प्रमारचे ते शूद्र मेंटॅलिटी ताचे फ्लेशचे न्ही खावचे. त्या शूद्र मेंटॅलिटी जाल्ले निमित्त तूं नेक्स्ट जल्मान तूं शूद्र जावन घेवन जल्माक घे तूं बर्थ म्हूण सांगतना कसं करता प्रसिद्ध एक्सेप्ट्स हंबली तो प्रसिद्ध अँड सो ब्राह्मणिकल हांगा देखून तूं शूद्र अंता म्हूण घेवन हें करतना तो एक्सेप्ट करून घेवन ही humbly accepts what the curse has been given by Vasishtha Muni. So hanga हे श्लोक येता 10th श्लोक एवं सप्तास्तु गुरूणां प्रत्यग्रता कृतांजलि आदरयात् व्रतं वीरा ऊर्ध्वरेता मुनि प्रियम.
कोणाकदम वाजूचे आसकी श्लोकदम ट्रान्सलेशन वाजिल्लें लायक आशिल्लें कोणीदम वॉलेंटियर घेतगी. Okay, Hare Krishna. I will see the translation. Translation, Vajeshwar Prabhu. Okay, Mataji. When the hero Prasadra was thus cursed by his spiritual master, he accepted the curse with the folded hands. Then, having controlled his sense, he took the vow of brahmacharya, which is approved by all great sages. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. So, hanga प्रसादरा कसं करता म्हळ्यार फोल्डेड हँड आदुकून तागेले स्पिरिच्युअल मास्टरान दिलेले कर्ज एक्सेप्ट करता व्हेरी हंबली फोल्डेड हँडेड बिकॉज जेन्ना तो क्षत्रिय जावन ते टायगर आमार तितली कॅपॅसिटी आसल्या ताका ही यूज मच कसं तागेले क्षत्रिय तागेले कॅपॅसिटी तागेले हे आसा धैर्य आसता कसं नाही करूक सो बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग टू वसिष्ठ मुनी कंट्रोल्ड हिज सेन्सेस म्हणून श्रील प्रभुपाद बरयताचे अँड कसं करता म्हळ्यार विंगड पुरा सेजस जाल्या वचून घेवन प्रणाम करून घेवन तांगेले परमिशन नेम घेता ब्रह्मचर्य व्रत करूक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करूक हेंची आमी कर्ज विंगड इन्सिडेंट्स भागवतमांत पळोवप खंयचे इन्सिडेंट्स म्हण कोणाकदम उडगास आसता की खंय कर्ज जाल्ले देन हंबली एक्सेप्टेड द कर्स दे से प्रारब्ध आमगेले म्हणून एक्सेप्ट केलेले हे इन्सिडेंट्स सुमार येता भागवतमांत खंयचे एक कोणाक उडगास आसता की परीक्षित महाराज प्रभुजी. हरी बोल नायस सो परीक्षित महाराज तद्निमित्त आमकां भागवतम आमकां मेळ्ळेलो आसा सो भागवतम कशें येयलें परीक्षित महाराजा निमित्त कोण ताका कर्ज केल्लें श्रृंगीन न्हय श्रृंगीन कसो तागेलें एक मिस्टेक आशिल्लें ताणें समीक ऋषीक आश्रमा गेल्लो गेले कुळ्ळे ताका थंय रानांत ताका तितलें तान जाल्ली की ताका उदक मेळ्ळी उदक मेळ्ळें आशिल्लें ताणें थंय समीक ऋषीले अंत वचून घेवन म्हाका उदक दी म्हण ताणें मेडिटेशन आशिल्लो ध्यानार आशिल्लो ऋषीक ताका कळ्ळी त्या कोपारी परीक्षित महाराजान तागेले गळ्याक एक सर्प घालून सोडलो मेल्लेलो सर्प घालो इट इज नॉट अ बिग मिस्टेक एक्चुअली बट फॉर अ लाईफ ऑफ अ पर्सन ताका कर्ज दिवक आसलें विंगड कसं नाही दिवं येत आशिल्लें बट ही हॅज अन ग्रेव मिस्टेक केल्लें कोणें श्रृंगीन बट श्रृंगीन हें सांगिल्लें शाप परीक्षित महाराजाक केशी ताका राज्य तागेले गेल्ले कुळ्ळे कळ्ळी की समीक ऋषीन सांगून ताका अशें जालें ना म्हूण सांगतना कावंटर एक्ट करत आशिल्लें कोण परीक्षित महाराजान तागेले तितलें कावंटर एक्ट करून घेवन तो शाप दिलेलो करीत आशिल्लो बट फोल्डेड हँड आनी परीक्षित महाराजान एक्सेप्ट केलें एक्सेप्ट करून घेवन ताणें कसं केलें एक कोण हे 7 दिवसांत म्हाका हे म्हगेलें जीवन उद्धार करूं जाता की ताक म्हगेलें हांव तो फायंड आउट करचें तो चमकलो न्हंयची तिरांत गंगेले तानिमित्त अंडरस्टँड करता समथिंग प्रारब्ध कर्मा दुखून आमकां केलो पटी कसं की एक कश्ट मेळ्ळ्यार हेची वी शूड एक्सेप्ट विथ द फोल्डेड हँड परीक्षित महाराजान तशीच अनेक काणी तास म्हळ्यार हागेले चित्रकेतू महाराजाले चित्रकेतू महाराज ऑल्सो तो हांगेले आकाश मार्गारी वता आसतना शिव लॉर्ड शिवा तो तागेले गणाक भागवतम सांगता आशिल्लो कोणा तागेले पांयार दवरून घेवन बसून भागवतम सांगता आशिल्लो पार्वतीक न्हय पार्वतीक सांगता आसतना तो चित्रकेतू महाराजाक भारी आश्चर्य जावन खुशेन ताणें हांसलें की तो एक भागवतम सांगताना बायलेक तागेले पांयार जावन जांगेर बसकारून घेवन तो भागवतम सांग कितले निर्लिप्त जावन आसता शिव म्हण घेवन खुशेन हांसलें की हें शिवाक अनएफेक्टेड जालो तो ताका सनेची ताका कळ्ळी ताका इफेक्ट जायना ताका बट पार्वतीक हें ऑफेंड जाली ती ताणें सांगिल्लें ताणें हांशिल्लें पळोवन घेवन ताका एक शाप दिता कसो जाता म्हळ्यार तूं राक्षस जावन घेवन म्हणून वृत्तासुर काणी न्हय बट सेम टायम चित्रकेतू महाराज एक्सेप्टेड विथ द फोल्डेड हँड एक्सेप्टेड डेस्टिनी तागेले डेस्टिनी कसं न्हय म्हणून तदनंतर ताणें कशी इंद्राक फायट करताना बरें ताणें सांगचें की
तू म्हाका मारू जाता म्हणून सांगता आसतना इट्स यू हॅव अ कॅपॅसिटी टू किल. ताका पुरो ज्ञान दिता इंद्राक वरें वृतासूर. सो वी कॅन एक्सपेक्ट आमगेले डेस्टिनी कसं आसा वी शूड एक्सेप्ट एज विथ अ फोल्डेड हँड. अनेक उडगास येता व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बली महाराजाले न्हय. बली महाराजाक वामन देवान येवन येवन म्हाका 3 स्टेप दी म्हणटाना तागेल गुरू कोण आशिल्लो? कोणाक उडगास आस की? शुक्राचार्य. अरे बोल, शुक्राचार्य. शुक्राचार्य कसं म्हणता तो येद्र राबिलो विष्णूची ताका दिवं नाका म्हण सांगता. तो काण सांचल ब्राह्मण न्हय तो येद्र राबिलो तागेले 3 स्टेप म्हळ्यार तुगेल पुराची राज्य घेता तो म्हण सांगता शुक्राचार्य. तेदना बली महाराज कसं म्हणता तो विष्णू जाल्ले निमित्त म्हाका ताका पुरो अर्पण करचें मुगेल तागेल एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू कृष्णा. सो नथिंग बिलोंग्स टू मी. सो ताका अर्पण करतना म्हाका भारी खुशी म्हणटा. तेदन शुक्राचार्य कसं म्हणता तूं पुरो ताका शाप दिता शुक्राचार्य बली महाराजाक. शाप दिवन घेवन सांगता की तूं तुगेल पुरा कसं राज्य संपत्ती पुरा नाश जावं म्हणून आय गो टू एवरीथिंग यू विल लूज म्हणून दॅट इज अ शाप दिला. बट स्टील when you see guru is obstacle in your path to Krishna, तू त्याग करेत गुरुक तसल गुरुक म्हणून ह्या इन्सिडेंट्सान पळोवेत. तन्निमित्त तो त्याग करता गुरुक आनी सीदा वचून घेवन भगवंता कृष्ण वामन देवाक तागेले 3 स्टेपाक ताका परमिशन दिता न्हय. सो प्रसिद्ध ಅವರ ಹಂಗ कसं करता म्हळ्यार प्रसिद्ध he accept the curse by वसिष्ठ मुनी. वसिष्ठ मुनीन दिल्लें हें कर्ज एक्सेप्ट करून ब्रह्मचर्य व्रत पालन करूक पळयता. ब्रह्मचर्य व्रत पालन करताना वचून घेवन पालन करून घेवन तागे लायफ सक्सेस करता. कशी सक्सेस करता म्हळ्यार एक भगवंताले तागेले काणी कसले तागेले भगवद्गीतांत एक श्लोक येता जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुना म्हणून. भगवंताले नाम आनी तागेले जन्म मीन्स द बर्थ ऑफ द लॉर्ड अँड कर्म म्हळ्यार द ट्रान्सडेंटल ऍक्टिव्हिटी ऑफ द लॉर्ड. ते आमी मे दिव्यम म्हळ्यार ट्रान्सडेंटल म्हणून दिव्यम म्हळ्यार ट्रान्सडेंटल. कशी भगवंताले तागेले जन्म आनी तागेले ऍक्टिव्हिटी दिव्यम की कशी अर्थ कोण घेता एवं यो वेति तत्वतः तत्वतः जावन अर्थ कोण घेवचे कोण पळयत की त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म केदान तागेले देह सोडता की ही विल नॉट टेक बर्थ इन टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड अगेन. ह्या भौतिक जगत्यांत तो आनी पास देह मेळना ताका मनुष्य देह जावं खंयचेय देह मेळना. वेर ही विल गो? he will go back to Krishna loka or Vaikuntha. So प्रसिद्ध कसं करता म्हळ्यार ह्या ब्रह्मचर्य घेवन जाले नंतर ब्रह्मचर्य मेळ्ळन आश्रम स्वीकार करून घेवन भगवंतालेचे ध्यान करू बसतात केदनाची. भगवंताले ताका मात्र ताका कसं दिलेलें शाप तूं शूद्र जाता म्हणून नेक्स्ट जल्मांत. बट ताण कसं करता आसतो आतां भक्ती योग करतास. भक्ती भगवंताले नाम जप घेवचे भगवंताले काणी आयकुची भगवंताले गुण अर्थ करून घेवचे ह्या पुरा करता. तेजी ब्रह्मसंहितान सांगिल्लो एक श्लोक यस्वेंद्र गोपमतवेंद्र हो सकर्मा बंधान रूप फलभाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. तुम्ही खंयचेची ऍक्टिव्हिटी करी ताका रिजल्ट आसा. कोणाक रिजल्ट म्हळ्यार इक्वल अँड ऑपोजिट रिएक्शन आसता. तुगेलें कसलेंय काम केल्यार कसलेंच तूं कार्य केल्यार कर्माक you have a opposite or a equal and opposite reactions will be there. It could be तुमका like काम केल्यार like जावन ताका
एक रिझल्ट मेळटा का वायट काम केल्यार वायट जावन रिझल्ट मेळटा. वसिष्ठ मुनी प्रकार ताण केलेले गोहत्या वायट काम, बट ताणें कसं घेतलें, ताणें एक्सेप्ट कोन्न घेवन कोणे प्रसिद्धान एक्सेप्ट कोन्न घेवन कसं केलें, ताणें कडेरी भगवंताले सेव करूंक पडयलें. ब्रह्मचर्य आश्रम घेवन प्रत्येक ताणें भगवंताल सेवे कितेरी ताणें तागे लायफ डिवोट केलें. गो ब्राह्मण आनी भगवंताले सेव करूंक पडयलें ताणें. त्या निमित्त हांगा ह्या श्लोकान सांगताच कसं म्हळ्यार ब्रह्मसंहितांत हांगा कोण भगवंताल सेव करूंक पडयत की ताका हे कर्मबंधनांतकून मुक्ती मेळटा. ना म्हणून जाल्यार इंद्राक जाल्यारीची दवो एक क्रिमी कीट जाल्यारीची ताका मायक्रोस आसल्यारीची ताका कर्मबंधनांत हें जाताची हें जाता कसं ही विल बी एंटँगल्ड. कोण इंद्र जाल्यारीची ताका बरें एंटँगल्ड जाता ताणें केलेल्या कामाक कर्माक. बट इफ यू डू अकाम कर्म अकर्म म्हळ्यार कोणाल भगवंताले प्रिती कितें कसन काम करता की ताका म्हणटाची अकर्म. विकर्म म्हळ्यार खंयची शास्त्रांत सांगिल्लें प्रमाण करनशी विरुद्ध काम करता की शास्त्राच्या विरुद्ध केल्यार की ताका सांगताची विकर्म म्हणटाची. त्यांनी कर्म म्हळ्यार कर्मा कॅन बी यू हॅव ए सकाम कर्म ऑर इट कॅन बी विरुद्ध जावन आशिल्लें विकर्म जावन घेवन अशें पळोवन. सो हें काम कसं आमी करता की ताका त्या वेळी आमकां ताका रिजल्ट मेळटा. बट कोण भगवंताल कितें बंधान रूप आमकां बंधनान देखून भायर येवचें कसं म्हळ्यार फलभाजन आतनोती म्हळ्यार भगवंताले आमी आराधन केल्यार भगवंताले नाम रूप गुण अर्थ कोण घेवचे पळयल्यार आमकां हें कर्म बंधना देखून आमकां भायर येवचें साध्य आसा म्हणून श्रील प्रभुपाद तांतू बरयताची पर्पटांत. सो exempt फ्रॉम द लॉ ऑफ मेटेरियल नेचर. सो हें ताका शाप मेळ्ळलो तो कसं जावन घेवन शूद्र जावन घेवन वचका म्हणून तो हें भक्ती मार्गांत येवन घेवन तागेलें लायफ परफेक्ट करता कोण प्रश्रद्धा. त्या निमित्त अंतू कसो अर्थ करून घेवता म्हळ्यार खंयचेय आमगेले प्रारब्ध कर्म आसल्यारीची इफ यू इन्वॉल्व युअरसेल्फ इन भक्ती मार्ग यू आर एलिजिबल टू गो बॅक टू गॉड. आमी खंयचेच आमगेले प्रारब्ध कर्मांत अशें पुरो आमकां खंयचे शाप मेळना अशें पुरो लायक प्रसद्धा म्हणके ही कॅन एस्केप ओनली बाय द भक्ती योगा. कितलेच व्हडले आतां हाण मारलेलें कसं न्ही अनोइंगली मारलेलें ताणें खंयच्याक गायक, बट ही गॉट द मुक्ती हांगा वैकुंठाक वचच्याक न्ही. आनी क्लियरली श्रील प्रभुपाद बरयताची. त्या निमित्त आमी कसं करता म्हळ्यार भक्ती योगांत इनवॉल्व जावका आमगे लायफ म्हणून घेवन श्रील प्रभुपाद बरयताची. सो दॅट इज अ प्रसद्धा तागेली काणी आनी तो प्रभुपाद फर्स्ट सेकंड चॅप्टरांत दिताची. नंतर अनदर 9 चिल्ड्रन्स आर देर. इक्ष्वाकु, कारुषा, दृष्टा, नृगा आणि नरसियंता, दिष्टा, वासुमान, सरियती, कवी. अंतू कवी म्हळेलो लास्ट चल्लो कोणालो मनुलो श्रद्ध देवल लास्ट चल्लो. तो कवी कसं आसता म्हळ्यार हागेले प्रसिद्धा म्हणकेची तोवे ताका राज्यभारांत इंट्रस्ट ना त्या हाका कवीक. तोवे कसं करता म्हळ्यार तोवे बापसले सांगून घेवन हांवें वानप्रस्थ घेता म्हणून घेवन तोवे तागे लायफ सक्सेस करता म्हणून ह्या चॅप्टर सांगता. एक्चुअली हे चॅप्टर पळयल्यार प्रसिद्धा विशय आनी सेकंड हागेले कोण म्हळ्यार खरुशाल विशय जावन घेवन चड जावन इम्पॉर्टन्स दिलेलें आसा ह्या श्लोकांत. खरुशा डायनास्टी वेरी ह्या चॅप्टरान दिलें आसा. फर्स्ट जावन घेवन ह्या चॅप्टरान हांगा सांगलेलें आसा प्रसिद्धा वयली. त्या नंतर येता खरुशाल वयली. सो आमी आतां पळयलें कवीले
कवी लास्ट पूत तागेलो मनूलो तदनंतर येता काणी खरुशाले कसं म्हणल्यार तो क्षत्रिय जावन घेवन आतां सांगिल्लें प्रसिद्ध कसो जालो वानप्रस्थ घेवन फर्स्ट तो वैश्य जावन घेवन वैश्य म्हळ्यार गायक प्रोटेक्शन करतालो जावन घेवन आशिल्लो कडेन कसं करता ताणें तागे लायफ ताका शाप मेळ्ळो म्हणून ताणें वानप्रस्थ जावन घेवन ब्रह्मचर्य जावन घेवन वानप्रस्थ घेतला त्यानंतर कोण येता म्हळ्यार कवी काणी येता कवी कसं करता ताका ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन क्षत्रिय धर्म सो तो कसं करता तागे लायफ सक्सेस करता म्हणून जाल्यार तो कसं करता तागेले वानप्रस्थ घेता म्हणून बापसूल सांगून वानप्रस्थ घेता क्षत्रिय जावन घेवन तो वानप्रस्थ संन्यास जावन घेवन वता आसता त्यानंतर येता काणी करुषा इज आ थर्ड सन ऑफ श्रद्धदेव मनु सो करुष कसं करता म्हळ्यार तो राय जावन घेवन आसता राय तागेले वैष्णव तागेले क्षत्रिय धर्म पालन करता तो क्षत्रिय सेक्ट एक डेव्हलप करता म्हणून आनी तो प्रभुपाद बरयताचे आनी खाली ब्राह्मणिकल आनी गायक प्रोटेक्शन करचे हे तागेले कल्चर आशिल्लें तागेले फर्मली रिलिजियस जावन घेवन आशिल्लो म्हणून शिल प्रभुपाद तांचे परपटा बरयताचे सो तदनंतर येता अनेक पूत कोण म्हळ्यार द्रष्टा थर्ड पूत तोवे क्षत्रिय जावन घेवन आसुनूची तो कसं करता म्हळ्यार तागेलंतू ब्राह्मणिकल क्वालिटी आसली तागेलंतू आता हांव सांगिल्लें म्हणके चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम कृष्ण सांगता चातुर्वर्ण्यम चारी वर्ण हांवें सृश्टी केलेले चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम बट हाऊ गुण कर्म विभागश गुण आणि कर्म खंयची कर्मावेरी तांणी हें केला गुण कर्म विभागश विभाग केलेले गुणावेरी आणि कर्मावेरी सो हांगा दृष्ट कसं करता म्हळ्यार ही विल टेक ब्राह्मणिकल क्वालिटी ब्राह्मणाचे हे क्वालिटी तागेला तो चड जाल्ले निमित्त तो कसं करता क्षत्रिय धर्म पालन करनशी ब्राह्मण हे पालन ब्राह्मण धर्म पालन करता ताजे निमित्त तो विंगड एक सेक्ट ब्राह्मण सेक्ट तागेले डायनास्टी येता म्हणून भागवतांत आसा सो तदनंतर येता नृग अनेक पूत मनुला तागेले चेडू भूत ज्योती वसु आणि तागेले सक्सेशन येता तदनंतर लास्ट पुताल नांव तागे लास्ट नातवाल नांव ओगवान म्हणून तशी तागेले बरें तावय क्षत्रिय धर्म पालन करता अंत कोण दृष्टवा आणि नृगा ही आणि करुषा दे फॉलो द क्षत्रिय धर्म whereas प्रसिद्ध he follows the वानप्रस्थ कसं ब्राह्मणिकल कल्चर दृष्टा also follows the brahmanical culture so next अनेक लेत म्हळ्यार नरसियंत pronunciation नरसियंत सो हागेल बरे क्षत्रिय धर्म पालन करता हागेल पूत कोण म्हळ्यार व्हेरी इंपॉर्टंट हंत पळोवेता म्हळ्यार पूत चित्रसेन तागेल पूत रक्षा ब्रिदवान आणि पूर्ण आणि इंद्रसेन तागेल पूत वितिहोत्र पूत सत्याश्रव आणि सत्याश्रव पूत उरुश्रव पूत देवदत्त पूत वेरी इंपॉर्टंट भगवंत ऑलमोस्ट इन द अग्नि देवत जावन घेवन अग्निवेश्य जावन घेवन तागेले पूत जावन वता देवदत्ताल पूत अग्निवेश्य is the lord of fire god अग्नि himself so ताका अनेक कसं नाव असतं म्हणजे कानिना आणि जातकर्णा सो नरसिंहताले पुत्ताल नातवाल नातू he is अग्निवेश्य who is none other than the supreme personality of Godhead Agni
अग्नि. सो नरसिंह ऑल्सो एक क्षत्रिय धर्म पालन करता असं म्हणून अंतू भागवतान बरयला असं. सो अंतू हांव सांगिल्लें म्हणजे डिफरंट पुतान डिफरंट विंगड वर्ण चूज केलेला असं. भगवंतान सांगिल्लें कसं ने श्लोकांत चार प्रकार चातुर्वर्ण्य मनसिस्टम गुण कर्म विभागश गुण आणि कर्मा प्रकार ताणे विभाग दिलेले असं. तू खंयचेच बापूसाल ಒಟ್ಟು जन्म जावना अशें ब्राह्मण असल्यार ब्राह्मण जावका म्हणना. ही कॅन बी वैश्य ऑल्सो, ही कॅन बी क्षत्रिय ऑल्सो. बट भगवंताली इच्छा कसं नाही म्हळ्यार ही वॉन्ट्स टू हॅव ए ब्राह्मणिकल क्वालिटी इन एव्हरी वन. सो इस्कॉन श्रील प्रभुपादल इच्छे कसं नाही म्हळ्यार ही वॉन्ट टू एलिवेट एव्हरी वन फ्रॉम शूद्रा लेवल टू ए ब्राह्मणिकल क्वालिटी. सो प्रसिद्ध तक्का कशी कर्ज दिलेली की शूद्र जावका म्हणून. बट ताणें कसं केलें तागेली क्वालिटी डेव्हलप करून घेवन ताणें ब्राह्मणिकल क्वालिटी जावन घेवन ताणें भगवंताले धामाक वच्चे जालें. तागेले प्रयत्न आशिल्ले आनी वच्चे जालें ताका. कशी ताका कर्ज बरें नलिफाय जालें. कोणाले तागेले इतलो व्हडले तागेले गुरून साप दिल्यार ताका ही डिडंट बिकम ए शूद्र. आमी अर्थ करून घेवता तातूंत. सो लास्ट येता दिश्टा हें सेकंड चॅप्टरांत विंगड वासुमान सर्याती अनेक कोणाला म्हळ्यार इक्ष्वाकू हें मुखारसून चॅप्टरांत सांगताची अंतू ह्या चॅप्टरांत येना, सेकंड चॅप्टरांत येना. बट दिश्टा अगेन आणि ही बिकम्स ए वैश्य कम्युनिटी ऑक्युपेशनल ड्युटी अगेन प्रसिद्ध मणकेची तो एक गायक प्रोटेक्शन करचें मस्त इम्पॉर्टंट दिता. क्षत्रिय धर्म तो पालन चड करना. तागेल निमित्त तागेल पूत कोण म्हळ्यार भलंधना तागेल पूत प्रमशु प्रमती कडे प्रमतील पूतू कनित्रा चक्षुषा विविस्मती आणि विविस्मतील पूतू ರಂಬಾಲ್ पूतू खानिनेत्राल पूतू खरंदमाल पूतू अवीक्षिताल पूतू मरुथा. या मरुथा म्हळ्यार ही इज अ व्हेरी बिग किंग. ही वॉज रुलिंग दिस भूलोक म्हणून श्रील प्रभुपाद बरयताचे. श्रील प्रभुपाद कसं म्हळ्यार ताणें बरयताना तांचो मरुताल विशय जावन चड बरयताचे कसं म्हळ्यार ही गिव्स ताणें कसं करचें म्हळ्यार ताणें चडाव जावन हांव सांगलें दिश्टा ही वॉज एन वैश्य कम्युनिटीन आसता. बट तागेल पुत्ताल नातवाल अगेन मरुता ही बिकम्स एन ए किंग. आणि ताणें पास कॉन्ट्रास्ट जाता अगेन. ही बिकम्स एन ए किंग अँड ही कसं करता म्हळ्यार ताणें चडाव जावन यज्ञ याग पुरो करताना व्हेरी एलॉबरेट जावन घेवन हें करता. भागवतमान बरयलें की प्रत्येक एवरीथिंग इज मेड ऑफ गोल्ड तागेलें बरयलां. सॅक्रिफायस कसं करता असं म्हळ्यार तो एवरीथिंग तागेलें सॅक्रिफायशल एरिया इज फुल ऑफ गोल्ड म्हणून सांगिल्लें. सो तो कसं करता म्हळ्यार एक पाटी संवर्त म्हळ्यार अंगिराल पुत्ताक आपोवन अंगिरा ऋषील पुत्ताक आपोवन घेवन तो सॅक्रिफायस यज्ञ करता. मरुता यज्ञ करून घेवन तानंतर तागेल अनेपास डायनेस्टी तागेल पुत्ताक फॉर द गेटिंग द चिल्ड्रन. सो तागेल पुत्ताल अगेन डायनेस्टी सांगताची इट विल कम अप टू तृणबंधू. he was also a powerful king of this material world. तो तृणबंधू तागेल एक दूव इलाविला कोण म्हळ्यार कुबेराले आवसू. अंत तृणबंधू मरुताले नातवाल नातू. बट तृणबंधू किंग तागेल धूव इलाविलाले पूतू कुबेर आमकां प्रत्येकल्या गोता. कुबेर कोण म्हळ्यार ही इज अ ट्रेजरर ऑफ डेमिगॉड. ही बिकम्स अ डेमिगॉड.
सो आम्ही हांगा पळोवया की कितले एक मनूलांतू डायनेस्टींतू खाली 10 पुत्तांतू व्हेरायटी आसा म्हणून भागवतांत अर्थ कोण घेवत कसं नाही म्हणल्यार आमकां एक कसले एक आमकां आमगेले कसं म्हणचे डेस्टिनी आमकां केलो फाटी कर्ज दिवच्या परो केलो फाटी आमकां उन्नत स्थाना वचच्या परो वी हॅव टू एक्सेप्ट विथ द फोल्डेड हँड आतां कशी तागेले पुत्तान कोणाले मनूल पुत्तान एक पुत्तान पोताक कर्ज मेळ्ळें तूं शूद्र दा म्हणून बट ही एक्सेप्टेड इट so with all the folded hand we have to accept what we get in our amgele karmach prakara so we have to take the shelter of God who seeks the shelter of transcendence the all the even the effect of destiny and remains peaceful in this midst of all the miseries आम्ही कितलेच कष्ट येवच्या परत आणतो प्रसिद्धाक कशी कष्ट येईल की आणि विंगंगट राजा कशी कष्ट येईल की but to protect the other devotees or cow or even the brahmanas कशी तांकां कष्ट येयल्याची but they transcend कसले म्हळ्यार they taken the shelter of the supreme personality of Godhead अनेक कसं अर्थ कोण घेवत अंतू या चॅप्टर अंदुकून म्हळ्यार आम्ही ब्राह्मण कुलांतू जल्म आयले म्हण जाल्यार आम्ही ब्राह्मण म्हणून सांगू जायना आमगेले वर्ण कंच वेरी आमगेले चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण आणि कर्म कंच वेर करता की आम्ही गुण आणि कर्म कंच करता की ताजी वेरी आम्ही वी आर इन दॅट अंतस वर्ण अंतसाची म्हणून सांगितलं सो ह्या फुल एपिसोड सेकंड चॅप्टर इज प्रसाद वेर दिवंक येन आसा आणि दावन प्रसादान कशी ताणे ट्रान्सेंड जाले तागेले शापा दुखून आणि ही एबल टू गो बॅक टू गॉड हेड म्हणून अर्थ करून घेवता आणि विंगड पुत्ताले वर्णन दिलेलं असतं त्यांनी कशी विंगड वर्णांतू त्यांनी आश्रमांतू आणि त्यांनी आश्रय घेतलेलं असतं म्हणून हे आसलो सेकंड चॅप्टरांत अर्थ करून घेवता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय कोणाक कसने डाउट्स कसने आस म्हण जाल्यार निमगो वयता और